नमस्कार, पुया प्राइम खबरो। यासीन भटकळाचो बापूय येवच करतालो त्या घरांतल्या दादल्यान एका तरणाट्याक फोर्सान केलो गायब। तरणाट्याच्या आवयचो आरोप, भुरगो गेल्ल्यान आवयचेर आकांत। लुझोफोनिया गेमी धुकल्यो 2 म्हयन्यां फुडें। जानेवारीत 18 ते 29 मेरेन जातल्यो गेमी। तिरंगो घेवन खेळगडे देंवतले मैदानार, मकाव जाल्ल्या बसकेत निर्णय। फोंड्या व्हीपीके बाजाराक लागलो उजो। 11 दुकानां जळून 2 कोटींचे लुकसाण। उजो पालोवपाक 10 फायर ब्रिगेडींचे मध्यराती झूज। गोवा राज्य सहकारी बँकेत रामचंद्र मुळेच्या कार्यकाळा वेळार जाल्ल्या भ्रष्टाचाराचो आरोप तपासपा खातीर लोकायुक्ता कडेन आयतारा जाल्ल्या आमसभेत निर्णय। मुळे म्हणटा करात तपास। आनी कोपार्डे धनगर वाड्यार बिबट्याचो आकांत। नागपंचमी सावन गावातल्या गोरवांचेर हल्ले। दुधाच्या व्यवसायाचेर जगपी लोक म्हणटात बिबट्याक धरात। खबरो विस्तारान। इम्तियाज अहमद हो वास्कोचो तरणाटो 6 म्हयन्या फाटीं रत्नागिरीच्यान अचकीत नाच जाल्लो। जे घरांत यासीन भटकळाचो बापूय यो वच करतालो त्या घरांतल्या एका दादल्यान ताका फोर्सान व्हेलो अशी ताची आवय म्हणटा। थळावे म्हणटात ताका पाकिस्तानात व्हेला आसुये। यासीनाचो गोंयांत वावर वाडटकच कांय भुरगे ना जावपाक लागल्यात हो बोवाळ जाल्लो। तेन्ना पुलिशेन कांयच केलें ना। आतां हीच गजाल NIAच्या तपासांतल्यान फुडें आयल्या। मरियम बी शेख ही वास्को रावपी बायल। इम्तियाज अहमद हो तिचो चलो। 6 म्हयन्या पयलीं रत्नागिरी महाराष्ट्रांतल्यान नाच जाला। नुस्त्याच्या बोटीर काम करपाक तो थंय गेल्लो। तो खंय गेला हें कोणाकूच खबर ना। माणगाव महाराष्ट्रांतल्यान तो ना जाल्ल्यान वास्को पुलीस कागाळ घेवपाक तयार ना। माणगाव पुलिसूय कागाळ घेनात। त्या खातीर मरियम बी सामकी पिशी जावंक पावल्या। कैसा भी करके मेरा बच्चा मुझे लाके दो, बस इतना ही चाहिए मेरे को, और कुछ भी नहीं है। मेरा लड़का मेरे को चाहिए। 6 महीना हुआ मैं इधर उधर भटकती, पागल के सर का हो गई मैं। किधर बोल के मैं उसको ढूंढेगी। 2 बार जाके ढूंढ के आए मैं। मेरे पास और ये नहीं, हिम्मत नहीं सर का, नहीं हो गया। मेरा लड़का पहले मुझे ला के देने का, बस पुलिस का काम है ला के देने का। मेरा बच्चा कैसा भी करके मुझे चाहिए, बस मेरा लड़का। मैं लड़के के बगैर नहीं रह सकती मैं। अकेला लड़का है मेरे को, 2 भी नहीं 3 भी नहीं, अकेला है मेरा। अब्दुल हमीद बुडा अली ह्या वास्कोच्या मनशान इम्तियाजाक फोर्सान रत्नागिरी धाडिल्लो। इम्तियाज ना जावपा फाटल्यान यासीन भटकळ आसुये असो लोकांक दुबाव आसा। भटकलाचो चेडो तेजे वांगडा आनी भुरगे आसले, आरबी आसले। 3-4 गाडी घेवन ते मजिदाच्या फाटल्यान जे घर आहा थिंगा येयल्ले ते। तेन्ना आमकां कोणी सांगले की अशे लोक येला। तेन्ना आमी येवन घराराक थांबयले, ते सगळ्या लोकांक थांबयले। तुमी हांगा कित्याक येता, तुमी कोणा पयशे दिता, कितें दिता, हेंची कितें चलता। तेन्ना ते आमचे कडेन उलोवपाक रावूंक ना। तेन्ना आमी काडून पुलिशीक सांगले डायरेक्ट की तेंचे अशें चलता, हेंचेर कितें तरी इन्क्वायरी करची। त्या खातीर कागाळ नोंद करपाक वास्को पुलिसांनी 5 म्हयने लायले अशें मरियम बीक दिसता। अब्दुल हमीद वास्को आयले अशी माहिती वास्को पुलिसांक दिवनय पुलिसांनी कांयच चौकशी करूंक ना अशें ती म्हणटा। गाँव गए थे हम लोग, तो उधर कंप्लेंट हमारे लिया नहीं। वो पहला उसका पात्रों बड़ा जाके कंप्लेंट दिया। कंप्लेंट दे के बोलने लगा इधर नहीं उधर जाके कंप्लेंट दो, ऐसा दो बोल के बोलने लगा। कौन बोला? वो मारगांव पुलिस स्टेशन में। मानगांव हाँ, उधर जाके फिर श्रीवर्धन में आगे उधर गए हम लोग। उधर भी हमारा कंप्लेंट नहीं लिया। के पहला 3 बार गए तो हमारा कंप्लेंट ही नहीं लिया। इधर पुलिस स्टेशन, वास्को पुलिस स्टेशन में। तो उधर से गायब है ना, उधर तुम लोग कंप्लेंट करो बोल के बोला। तो हम लोग बोले बच्चा इधर का है, उधर क्यों कंप्लेंट करने का। लेके गया वो भी ये किया हो, मतलब मैं 6 महीना हुआ मेरा बच्चा नहीं। मेरा बच्चा कैसा भी करके मुझे ला के दो, बस। कौन लेके गया था उसको? वो बुढ़ाले अब्दुल हमीद। कहाँ का रहना है? इधर का शाफी मस्जिद का है। वो को मत लेके जबरदस्ती हाथ में पकड़ के लेके गया, वो जबरदस्ती करके लेके गया। दारा मैडम को लेके जाके तो उसके बाद में मेरी कंप्लेंट ली है, नहीं उधर जाके करो इधर जाके करो बोल के बोलने लगे वो लोग। पुलिस को बोली भी मैं इधर आया है, वो उसको पकड़ो तो क्या नहीं किए पुलिस लोगों ने।
उसके पहला भी मैं गई तो मेरी कंप्लेंट नहीं लिए, इधर नहीं उधर जाओ बोल के मेरे को ये करके भगा के डाले उधर से मेरे को। यासीन भटकळ अशेच भुरग्यांक ना करून तांकां इंडियन मुजाहिदीनान भरती करपाक व्हरतालो हे आता मुखार आयला। इम्तियाज हे तशेंच एक उदाहरण आसूं येता। प्रुडंटाक मेळ्ळ्यात ती म्हायती अशी, आता मेरेन सुमार 5 भुरगे गायब जाल्यात। तांकां आतंकवादी करपाक भटकळ हेरतालो। कांय जाणांक फोर्सान व्हरून भरती करपाचो केलो यत्न। पुलिशेक म्हायती दिवन पासून कांयच जावंक ना। गोंयांत हेर वाठारांनी भुरग्यांक आतंकवादी करपाचो यत्न। महत्वाची गजाल म्हळ्यार वेळार तपास जाल्लो जाल्यार आनीक कितलेशेच भुरगे वाचपाचे आनी घडये देशभर जाल्ले कितलेशेच बॉम्बस्फोट आडावपाचे। आता तरी पुलीस हे प्रकरणाची खोलायेन तपास करतले। वास्कोच्यान दिशांत परब। गोंयांत जावपी लुसोफोनिया गेम्स आता 2 म्हयन्यांनी फुडें व्हेल्यात। नोव्हेंबरात जावपी ह्यो गेमी आता 18 ते 29 जानेर 2014 जातल्यो। आयतारा माकाव जाल्ल्या एकॉलॉप बसकेत हो निर्णय घेतलो। एकॉलॉप कमिटी डिसेंबर म्हयन्यांत गोंयांत येवन गेमीच्या तयारीची पळोवणी करतली। IOC आनी IOA हांचे मदली केस्तांवां तेन्ना मेरेन सोंपतलीं असो अदमास आसा। गोंयांत जावपी लुसोफोनिया गेमी घडोवन हाडपी एकॉलॉप कमिटीची आयतारा मकावन बसका जाली। ह्यो गेमी 2 म्हयन्यांनी फुडें घेवपाचो निर्णय बसकेत जालो। नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकात ह्यो गेमी जावपाच्यो आसल्यो। तयारी जावंक नाशिल्ल्यान गेमी मुखार व्हरच्यो पडल्यो। 18 ते 19 जानेर 2014 ह्या दिसांनी गेमी जातल्यो। लुसोफोनिया गेमींनी भारतीय तिरंगो जायच असो गोंय सरकारचो आग्रह आसा। आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक कावन्सिल आनी भारतीय ऑलिंपिक असोसिएशना मदलो वाद 18 जानेरा मेरेन सोंपतलो अशी आस्त आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फोंडेच्या VPK बाजाराक शेनवारा राती लागिल्ल्या उज्यांत सुमार 2 कोटींचें लुकसाण जालें। उजो पालोवपा खातीर हेर तालुक्यांतल्यो मेळून 10 फायर ब्रिगेडी वावुरताल्यो। राती 9 वरांचेर लागिल्लो हो उजो फांतोडेर 3 वरांचेर पालवलो। शॉर्ट सर्किटाक लागून हो उजो लागला हें मुखार आयलां। बाजारात फायर हायड्रंट्स नाशिल्ले म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायल्या। फोंड्याच्या VPK बाजाराक शेनवारा राती सुमार 9 वरांचेर उजो लागलो। दुकानांतल्यान भायर सरपी धुंवर पळयताच लोकांनी फोंड्याच्या उजो पालोवपी यंत्रणेक कळयले। फायर ब्रिगेडीच्यो 2 गाडयो वेळार पावल्यो पूण तांकां उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक अपेस आयलो। दुकानाची शटरां बंद आशिल्ल्यान ती कापपाकय बरोच वेळ लागलो। तो मेरेन उजो बरोच वाडिल्लो। हाफ एन आवर गॅप पडलो म्हणजे कितें जाता, फोंडेच्योच गाडयो दोनूय आयल्यो आनी दोनूय गाडयो एका बरोबर फायर फायटींग करताले। कित्याक सांग, उजो 3 हेवटेंतल्यान उजो पडटालो, फ्लेम्स येताल्यो भायर। सो आमी 2 सायडीच्यान 2 फायर हायड्रंट प्रेस केल्यो उजो पालोवपाक, दोन सायडीच्यान। ताजे उपरांत मागीर फोंडेची गाडी पावता, ओल्ड गोवाची गाडी पावता, वाळपयची गाडी पावता, वेर्णाची। सो इट टेक्स टायम, ट्रॅफिक आसता न्ही। फोंड्याच्या दोनूय गाडयांनी वेळार येवन उजो पालोवपाचो यत्न केलो खरो, पूण उदक सोंपले उपरांत हेर गाडयेक घडणूक थळार पावपाक अर्दवर लागले। लोक म्हणटात ह्या अर्द वरान उजो चड वाडलो। सुरवातीक त्या पद्दतीन प्रमाणे हांगासर फायर ब्रिगेड ज्यो पावपाक जाय त्यो सुरवातीक पावल्यो तीन, पूण तेंचे कडेन ज्या सिच्युएशना प्रमाणे तेंचे कडेन तें काम कंट्रोलान येवपाचें, तेंचे कडेन जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आशिल्लें, सगळें तेंचे कडेन जे मटेरियल जाय आशिल्लें, जे उजो लागल्या नंतर जे पालोवपा खातीर प्रिकॉशन घेवपा खातीर त्यो कांय गजाली तेंचे कडेन ना जाल्यो। सो ते भायल्यान उदक म्हणलें तें कांय डिस्टन्सा फुडें उदक पडलें। तेजे नंतर तर तांकां तर सेफ्टीक म्हणून जर कितें आशिल्लें जाल्यार सादारण ते भितर वचोन, कारण तेंचे कडेन सगळें तर जे प्रिकॉशन जर सगळें घेवपाचें जर तेंचे कडेन साहित्य आशिल्लें जाल्यार हो उजो सादारणपणे कंट्रोलान येवंक शकता। उज्याचेर नियंत्रण हाडपा खातीर उपरांत फोंड्याच्यान 2 फायर ब्रिगेडी सयत कुणय, ओल्ड गोवा, वेर्णा, मडगांव, कुडचडे, वाळपय सावन एक फायर ब्रिगेड आनी पणजे सावन फायर ड्रावजर सयत 2 गाडयो हाडच्यो पडल्यो। राती 1:30 मेरेन उजो कमी जालो आनी फांतोडेर 3 वरांचेर उज्याचेर पुराय नियंत्रण हाडले। उज्यान VPK बाजारांतल्या 11 दुकानांतल्यान सुमार 2 कोटींचें लुकसाण जालें, जाल्यार बाजारा वयलो हॉल, ग्राउंड फ्लोरा वयली कांय दुकानां आनी लागसरची घरां वांटोवपाक येस आयले। भितर इतकें जो माल गेला तुका आमी कांयच वाचूंक शकले ना। सादारण तुका जर हांगासर पळयलें जाल्यार तुका कळटलें की हांगासर आमकां एकूय आयटम असो प्रकारचो हांगासर बरो मेळटलो असो कांय मात सुद्दां आमकां अंदाज ना, आनी तो आमकां डॅमेज लॉस जाला। हांव रिक्वेस्ट करीन की सो दॅट गव्हर्मेंटान ह्या हेजेर आमकां कितें तरी कांय तरी आमकां मदत करची। बाजारात फायर हायड्रंट्सा विशीं अधिकाऱ्यांक विचारल्यार अधिकारी म्हणटात तांणी हे विशय पालिकेक कळयल्ले। आसचे म्हणून वॉटर हायड्रंट आसचे म्हणून 100%, पण तेज्या लागून तुमी इम्प्लिमेंट करपाक लागून मागता। आता हे इम्प्लिमेंट जावपा लागून आमी एवरी म्युनिसिपालिटी आमकां बरयल्लें आसा आनी पण तांणी एक्शन घेवंक जाय ताजेर आनी तांणी कितें तरी ताजेर हें करूंक जाय। फायर हायड्रंट्स घातिल्ले जाल्यार उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक शक्य आसले, पूण उज्याच्यो अश्यो व्हड घडणुको जाय मेरेन संबंदीत यंत्रणा जागी जायनात। फोंडे सावन रिपोर्टर विवेक प्रभू, प्रुडंटा खातीर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।